ऑफिस अजून मेरेन धरूंक ना. सो आमी पयलीं तुमकां सांगलेलें की आमी त्या स्तराचेर सगळे कडेन वयतले ज्या जाग्याचेर आमकां न्याय मागपाक जाय. आमी गव्हर्नरा कडेन त्या दिसा गेले, ताका गव्हर्नरा कडेन मिटींग घेतली आनी आमच्या वांगडा रती काणकोणकर, रामा काणकोणकराची मेसेज ती आमच्या वांगडा आसलेली आनी ती सुद्दां गव्हर्नरा कडेन उलयली आनी जें कितें रामा काणकोणकरा वांगडा घडलां ते सगळे तांणी सविस्तर म्हायती गव्हर्नराक दिली आनी गव्हर्नरान आमकां आश्वासन दिलें की आय वील लूक इनटू दीस मॅटर म्हणून. तेच्या उपरांत आयज अमित शाहजी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता, तेची फाल्यां विजीट आसा आनी हे असल्या टायमाचेर तेची विजीट आसा ज्या टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल एटॅक जावन. सो ह्या टायमाचेर आमकां हें दिसलें की आमी अमित शाहजी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी. सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे चॅनल गोवा अगेन्स्ट गुंडारा. सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आनी आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आनी रामा काणकोणकराक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले. सो हे कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेले आहा. गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा. आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना, पुलिसांनी जाय तशें हें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. आतां काल रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट दिला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तेच्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले तें आमकां पळोवपाक जाय. आतां स्टेटमेंट कितें दिला तें आमकां खबर ना. सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ एंड ऑर्डर खरीच कोलॅप्स जाल्लेली आसा आनी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ एंड ऑर्डर. सो खंय ना खंय तरी हांगा जे गोंयांत जे चल्लां, आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की भिवपाची गरज ना आनी तो कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार हांसोवन घालयता. सो आमी म्हाजें दिसपान जालें ते हांसपाचे पेक्षा सिरियस जावपाची गरज आसा आनी हे जे मॅटर्स आहा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावोवन आयज गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर स्थिर करपाची गरज आसा. म्हणून आयज आमी ही कंप्लेंट तेंचे मेरेन पावयलेली आहा आनी आमी अपेक्षा दवरल्या की ते आमकां ह्या कंप्लेनींतूच न्हू गोंयांत जी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्लेलें आहा तेचेर दखल दितले आनी ती सुदारपाचो प्रयत्न करतले. आनी आमी हेतून एक डिमांड केलेलो आहा की रिटायर्ड जस्टिसाच्या थ्रू हिची इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक सांग आमकां मेन म्हणल्यार पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना. कित्याक रामा काणकोणकराचेर हेच्या पयलीं सुद्दां एटॅक जाल्लो आनी तेणी सांत आंद्रे पुलीस स्टेशनाचेर तेणी कंप्लेंट दिल्लेली आनी त्या कंप्लेनीचेर व्हडलीशी हेंच्यांनी कांय दखल घेवंक नासलेली. सो आयज ज्या पद्दतीन रामा काणकोणकराचें स्टेटमेंट हे इन्व्हेस्टिगेशन आहा हें जें चल्लां तें आमकां त्या लेवलीचेर चल्लां तशें दिसना. मिस्टर संजय पाटील प्लीज काम. तुम्ही अपॉइंटमेंट मागला, आम्ही अपॉइंटमेंट मागपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे शेड्यूल टायट करतले. आमी प्रयत्न करतले, अजून मेरेन आमी ट्राय करतले की हे तेचे मेरेन पावोवपाचें. कित्याक सांग तेचे मेरेन पावोवपाक आमकां हे जर मेळ्ळें, दिस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. आनी आयज जेन्ना होम मिनिस्ट्री फेल जाता तेन्ना एक पर्याय आमचे कडेन उरता तो अमित शाहजी आमी हे दिवपाचें आनी ताका सांगपाचें. सो आमकां जर सपोज तसो जर टायम तेजे कडेन मेळटा, आमकां 1-2 मिनटां सुद्दां जर मेळत, एक सुद्दां आमच्या मेंबराक ताका मेळपाक जर मेळटा जाल्यार आमी प्रयत्न करतले ताका मेळपाक. कालच्या स्टेटमेंटान प्रमाण कोणाक नियम केलो अन्नो आमी कांयच सांगपाक शकना. दॅट इज ते पुलिसांचे हे आमी ते कांय डिस्क्लोज करूंक शकना आनी एक्चुअली आमकां कांय खबरूय ना. तुम्ही कितें हेजी क्रायम ब्रांचाची मागणी केल्या अजून मेरेन कांय आमी कांय तुमी हितून आमी रिटायर्ड जजाचे थ्रू इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून मागल्या. हायकोर्ट जजाच्या थ्रू इन्क्वायरी जावपाक जाय. रामाचे हेल्थ कंडिशन आमकां जाय ते तो रिकवर जायना. कित्याक सांग तेचे हेल्थ तो स्लो इम्प्रूव जाता. तेच्या दोळ्यांतसून ब्लर दिसता ताका आनी ताका आयसायट ते एक प्रॉब्लम आहा तेचे आनी मेन म्हटल्यार ताका चलपाक मातशें प्रॉब्लम जाता. दूख तेची कमी जावना. सो पोजिशनान आसलो तेणी दॅट इज हीज फॅमिली इज दिसतींग तेंचे डिसिजन थंय आमी इंटरफेर करपाक स्टेटमेंट घेतलो. काल स्टेटमेंट घेतलो. मिनिस्टर आज व्हिजीट केली आनी कमिटी काडटा म्हणल्यार स्पेशल रामाचे. पळय तुमकां खरें सांगूंक वचत म्हटल्यार आमी पयले दिसा जेन्ना चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे तेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन जेन्ना आमचें उलोवप जाल्लें तेन्ना तेणी आमकां डेली अपडेट दिता म्हणून सांगलेलें थ्रू मिडिया. सो चीफ मिनिस्टराचें केन्ना आमकां तेच्या डिपार्टमेंटानसून येवना, होम डिपार्टमेंटानसून, मेडिकल डिपार्टमेंटानसून तेचे हेल्थ अपडेट्स आमकां येवंक ना कितें. सो खंयसूनच आमकां हेचे अपडेट्स येवंक ना. सो म्हणून आमी तेच्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून इन्क्वायरी केली, इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां. सो तेंच्यांनी आपल्या परीन आमकां सांगलें की आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी आमी इन्व्हेस्टिगेशन लूज सोडचें ना. सो आतां आयज ताका आय थिंक आमचो हेल्थ मिनिस्टर ताका मेळपाक गेलोलो, तेचें कितें उलोवप जालें तें आमकां
पयलीं आनी तेणें हें म्हटलां की फॅमिली प्लॅनर आपण दवरता म्हणून हेल्थ मिनिस्टरान. हय तेणी तेची केअर घेता म्हणटा कशें पळयता तुमी? येस पळय कशें आहा सेम स्टेटमेंट हे स्टेटमेंट आमी वेलकम करता पूण सेम स्टेटमेंट गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान सुद्दां त्या दिसा दिल्लें पूण मदीं मदीं मागीर डॉक्टर घेवन ताका डिस्चार्जाचे खबरी उलोवपाक लागले ते मातशें आमी मातशे कन्फ्यूज जाले की तो आयज ज्या पद्दतीन आहा त्या पद्दतीन तो डिस्चार्ज घेवपाकूच शकना कित्याक ताका घरा व्हरप म्हटल्यार तेचे जे ट्रिटमेंट आहा ते पयले पयली लूज पडटले सो म्हाजे हितून जीएमसी ताका एटलीस्ट 50% तरी रिकवरी करून ताका मागीर डिस्चार्ज दिवपाची गरज आसता. तुम्ही मागलेले एक एवरी 24 hours एक अपडेट दिवपाक ते सीएमानूच सांगलें न्हू पण आता इज इट स्टील गोईंग ऑन बिकॉज काल तुम्ही म्हणले दितले म्हणून सांगले तुम्ही पूण अजून मेरेन काय तेंच्यांनी दिवंक ना तेंच्यांनी फक्त हेल्थ मिनिस्टरान आतां स्टेटमेंट केला की आमी ते आपले जे डॉक्टर्स आसा तेचेर सारकी नजर दवरून आसा आनी ताका सारकें ट्रिटमेंट दिता आनी डॉक्टरांच्या स्टेटमेंटाचेर आपूण हें करतलो. आणि पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचे अपडेट 24 hours तुमकां दिवपाक पुलिसांनी काय अजून मेरेन काय प्रेस दिवना कांयच दिवना तेच म्हणून आमी तेच्या पुलीस स्टेशनार गेल्लेले पुलीस स्टेशना वयल्यान आमकां कांयच अपडेट्स येना म्हाजे पयलीं 2 दीस दिले मरे पूण ना पूण एक्चुअली आतां पळय आयज पळयत ना म्हटल्यार 15 दीस जावन गेले न्हू हय 15 दिसान एटलीस्ट एक 5-6 फावटी तरी तेंच्यांनी दिवपाक जाय आसलें जे एसपीचें काम आसलें पीआयचें काम आसलें. तुमी डिमांड केला? आमी डिमांड केलो. शेखर असो एक रुमर जाल्लो पयलो तेजे कितें पर्सनल एनिमिटी आहा म्हणून सो तुमकां अशें कितें दिसता ते आतां स्टेटमेंट दिला ते प्रमाणे? पळय तेजी पर्सनल एनिमिटी आहा ती आमी पयलींच क्लियर केलेली तेका हांवें विचारलेलें तुजी पर्सनल एनिमिटी आहा कोणा कडेन ना म्हणून सांगलेलें सो तेणें त्या स्टेटमेंटान कितें दिलां तें म्हाका कांयच खबर ना. पर्सनल एनिमिटी तर आहा एसपी सांगता एसपी इज अ व्हेरी सिनियर पुलीस ऑफिसर द एसपी मस्ट प्रोवाइड द एविडन्स तेणे एविडन्स दाखवूंक जाय न्ही वेर इज द एविडन्स दॅट इज पर्सनल एनिमिटी वी हॅव डिमांडेड ऑल्सो टू द मीडिया दॅट यू प्रोवाइड द एविडन्स आणि ते आमी हितून आणि सीएम कितें म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन ऑन गोईंग अजून चालू आहा सो बिफोर द इन्व्हेस्टिगेशन इज कंप्लीट हाऊ कॅन यू कंक्लूड दॅट इट इज पर्सनल एनिमिटी अँड व्हॉट इज द बेसिस फाटल्यान तुमचो वायट पावतो कित्याक आसा? पळय आमचो वायट पावटो आमी आयज सगळ्या एक्टिविस्टांनी डिसायड केला नॉर्मली जेन्ना सेंटरासून मिनिस्टर येता आनी असले प्रकार जेन्ना घडटा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाल्लेले आसता आयज आमच्या गोंयांत कितलेशे मुद्दे आसात ज्या मुद्द्यांचेर गोंयांत लोक प्रोटेस्ट करतात सगळे कडेन ईच अँड एवरी डे मुद्दे चालू आसात काल तुमी मांडवी नदीन कसिनोचो सुद्दां मुद्दो पळयलो सो ईच अँड एवरी डे मुद्दे आसात ह्या टायमाचेर एक्चुअली काळे पावटे दाखोवपाक जाय आसलेले जे कोण सेंटराच्यान येता ते पूण आमी तशें करूंक ना वी स्टँड फॉर पीस गोवा इज नोन फॉर पीस आणि आमी पिसफुली रामा काणकोणकरा खातीर जस्टीस मागतले पिसफुली आमी डिमांड करतले की लॉ अँड ऑर्डर आमची पयली आसलेली तेजी लॉ अँड ऑर्डर करा म्हणून आमकां हे जे आयज लॉ अँड ऑर्डर वाडले रेप मर्डर मॉलेस्टेशन गँग रेप गँग वॉर कितें मागीर अटॅक ऑन एक्टिविस्ट अटॅक ऑन रिपोर्टर्स हे सगळे गोंयांत बंद जावपाक जाय म्हणून आमी पीस आमकां जाय म्हणून जे फाटल्यान पावटे जे वायट आहा ते आमी उबे केलेले आसा आमी ब्लॅक पावटे दाखोवन तुमचो निशेध करचे ना आमी पीस मागतले आमकां मुक्ती जाय हे लँड कन्वर्जना पासून कोळशा पासून सगळे जे आयज नाका जाल्लेले प्रोजेक्ट सरकार हाडटा तेच्या पासून मुक्ती जाय म्हणून आमकां गोंयकार आमकां आख्ख्या जगाक आमची ख्याती आहा की आमी पीसफूल गोंयकार म्हणून सो आयज आमी धळे पावटे दाखोवन आयज अमित शाह कडेन आमी डिमांड करता की आमकां गोंयांत जी पयली पीस आसलेली तशी आमची पीस आमकां गोंयांत आमकां हाडून दी म्हणून. तो तुम्ही आता डिमॉन्स्ट्रेशन करपाचे आहा डिमॉन्स्ट्रेशन करपाचे आहा जेन्ना अमित शाह विजीट करपाक ना आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करचे ना. ओके आणि हे राम काणकोणकर जे आता हे जाले स्टेटमेंट जाता तो तुमकां दिसता हितून आतां वेग येतलो म्हणून तेच्या हितून रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट दिला देखून म्हाका वेग येतलो तो दिसता कित्याक सांग तेचे स्टेटमेंटूच लोकांक जाय आसलेलें आनी एका पुलिसान जाय आसलेलें इन्व्हेस्टिगेशन तांकां थरो करपाक कळ्ळें तुका आनी कितें कोणाक विचारपाक जाय तेंच्याचेर आनी सांगता जे पळय आतां स्टेटमेंट केला रामान तेच्या पयलो एसपीन आपणाचो ऑन बेसीस ऑफ सर्कमस्टॅन्शियल एविडन्साचेर तेणें स्टेटमेंट केलो जे हांवें बाबान आतां सांगला तो सो इट वॉज अ इनमॅच्युअर स्टेटमेंट बाय द इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी सो असले दुसऱ्या कडेन ना जावचे डायरेक्ट एविडन्स मेळटोच तो हेचो विक्टिमाचो हे जे तो स्टेटमेंट देतो त्यातले एविडन्स येवंक जाय हो हितून दाखयताले केस खंय तरी वयपाक आणि ना म्हणची एक मिनीट कशें आसा न्ही प्रत्येक वेळा हो विषय येता की रामा काणकोणकराची पर्सनल एनिमिटी आशिल्ली ताज्या खातीर हें जाला काय म्हणून विषय सामको सिंपल आसा की पर्सनल एनिमिटी म्हटल्या नंतर हो विषय रामा काणकोणकर आनी कोणा व्यक्तीचो जाता हो संपूर्ण गोंयकारांचो जायना रामा काणकोणकर हो सगळ्या गोंयकारां खातीर झगडटालो सो ताज्या मुळे ते इन्व्हेस्टिगेशन लिमिटेड करून तो गोंयकारां खातीर झगडटालो म्हणून पर्सनल आपल्या गोष्टी खातीर झगडटालो अशें दाखोवन गोंयकारांची मनां वळोवपाचो जो प्रयत्न करता जो कोण
ताका आन्सर दिवपाची गरज आसा. आणि पुलिशेचे इन्व्हेस्टिगेशन आणि एक कितें मरे एकूच सांगता माझी घर योजना आमचे भुरगे घरान भुरगीं ना रायट आमचे भुरगे घरान सुद्दां गुंड हाडून मारतात आमच्या घरातल्या भुरग्यांक जर मारतात माझी घर योजना घरातल्या भुरग्यांक जर काढून मारूंक लागले तर मुख्यमंत्री हें सांगपाचें की आमच्या भुरग्यांक घरान सुशेगाद रावपाक जाय. म्हाजी घर योजना गोंयकारांक आनी कितें आसा गुंड हाडून मारपाची हेजेर म्हाका सांगपाचें गुंडगिरी वाडलेली आसा.